जेट्टी माफिया जाल्ली आहा थंय जी ओरिजिनल गोंयकार आहा ते ना. जे फिशरमॅन ट्रेडर्स आहा इन्क्लुडींग आमचो ऑनरेबल मेंबर ह्याच्या सारकिल्यांचे पासून डिझायनां बंद केल्ली गोंयकारांची. सो ते लिटिगेशनूय घातलां हायकोर्टाक आनी हायकोर्टाच्या डायरेक्शना प्रमाणे ताका हें दिलें रिलीफ दिलें आनी ताका डिझल दिलां. सो सगळें उलोवच्या पेक्षा म्हाका इतकेंच जाय की ते विजिलन्सान घालून हे सगळे स्कॅम काडटले काय म्हणून. In spite of direction from the department to remove that, आज पासून काढला मी स्पीकर सर. हे हांवूय तेंय मानून घेता कित्याक इट इज ऑन द रेकॉर्ड. आमची एरिया खुबशी एनक्रोच जाल्ली आसा. I need to check whether it is for port activities or for any other commercial activities. Because we provide those boxes to the fishermen who are involved in fishing. पूण ते घेता स्पीकर सर आमचे नोंदणी हाडले आसा ते घेता लोक आपली बेनिफीट आनी दे सेल टू द थर्ड पार्टी. आतां आमच्या गांवांनी भोंवता स्पीकर सर ते नुस्तें घेवन तांकां विकता एट अ हायर प्रिमियम. आय वील गो इन टू द डिटेल टू चॅक द इलिगॅलिटीज. आनी एज रिगार्ड्स टू रिलीज ऑफ सबसिडी स्पीकर सर आमचे कडेन 189 सुमार पेंडींग आसा फॉर रिलीज ऑफ सबसिडीज टू दी ओरिजिनल फिशरमॅन. ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हज्या मतान सांगला बट 5-6 लाख रुपया भायर पडलो. इवन आय थिंक फ्रॉम पोरवोरी इफ आय एम नॉट मिस्टेकन एंड ऑल्सो फ्रॉम फ्रेंच सिल्वे हांगा काडून तांच्यांनी सिस्टमीक भायर मारलेले आसा. एंड देर लॉट ऑफ इलिगॅलिटीज ओवर देर इतली मोठी फायल केल्ली आसा. देर लॉट ऑफ फॉलोअप्स हॅव बीन डुईंग. आमकां खूब आश्वासन दिल्लें आसा आमच्याच सरकारान फाटीन अजून कांयच जाल्लें ना. दीस हे बापडे पोप फिशरमॅन आर टोटली आउट ऑफ बिजनस. तांकां मातसो तूं यू जस्ट गेट देम टू मी. आय वील हियर देम पर्सनली. आनी कित्याक भिवून बारोडयल्या ओ कायद्याचेर बारोडचेर इन्व्हेस्टिगेशन करुया आनी विथ युअर हेल्प आय वील सी दॅट टू पुट डिसिप्लीन इन माली जेटी. हिंगा हे जेटीचेर दे आर मॅनेजींग सच अ वे दॅट आमगे ओन गोंयकारां तेणी भायर मारलो आहा. आमकां वाय डोंट यू टेक ओवर इट एंड डू द नीडफूल एअर केस इन केस ऑफ अदर बँक्स अदर थिंग्स यू हॅव टेकन ओवर अँड डन इट. फिशरीज मालीम फिशरीजा कडेन इट इज डिझल दिवपाक सबसिडी दिवपाक ट्रॉलर रावपाक ट्रान्सपोर्टेशन चल्लां तें सगळें पयलें स्पीकर सर इज अ बीग कन्सर्न इन्क्लुडींग इलिगल सेलिंग ऑफ फिश इन दॅट एरिया. ऑल 3 of us will come. We will categorically on site physically you see what is the issue there. एक एसोसिएशन आसलें ही एसोसिएशन एकल्यान कोण जोण एकल्या आप जाल्ले जाय तेश कोताय. सो हेजेर तुवें इन्क्वायर करपाक जाय. Before the fishing season starts, please see that to deploy the respective police inspector of that concerned area to see that to maintain law and order. तुमकां नदरे काडूंक सोदता हें फिशींग बंद जायना जावपाक. व्हेरिफिकेशन कर खंयच्या ट्रॉलरार वयता कोणाची बोटी रोयता. पूण ना जाल्यार तुमी तर बंद केले ते पुलिसांक पयल्या भिवन लोक लागून येवपाक ना मायग्रंट लेबर येवपाक ना.